म्हापशेच्या आंतरराज्य बस स्टँडाचेर एकूय बस पार्क जायना। कोट्यांनी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो बस स्टँड धवो हत्ती जावन रावलो। बशी बस स्टँडाचेर वचनात विचारल्यार आपल्याक कोणें सांगूंक ना म्हणटात। बुकींग वाल्यांक विचारल्यार ते बस वाल्यांचेर बोटां दाखयतात। एकूणच हो बस स्टँड पार्किंग एरिया जावन रावला। बस स्टँडाक लागून टॅक्सीवाल्यांचे आयतेच पावला। बशी नाशिल्ल्या कारणान तांकां तरी गाडयो पार्क करपाची सुवात मेळ्ळा। तुम्ही कॉपी बी किती दवरता? एंट्री फी 6-3.5 फ्लाइट से गई तो बड़ी बैग लेके तो दिए नहीं तो ड्राइवर गिने था ज्यादा कुछ नहीं खाली से वो थोड़े से कपड़े सो केन्नाच्यान तुमचे बसीस थंय लागता? केन्नाच्यान बसी तुमचे थंय पर्यंत लागू जाल्या? में जाओ ना अभी बस में ओपन झालं ओपन केला तेन्नाच्यान केला स्टार्ट। सो मोजक्यो हांगासर आसा जेंच्यांनी अशी म्हटलां की आजून मेरेन तेंच्यांनी खंय इन्फॉर्म करूं ना बसकारांक। सो तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी थंय वचून रावचें। हो स्टेटमेंट तुमकां सारको दिसता? माझ्या कानार पडोंक ना प्रतिक्रिया हांव नवीनच आसा हयसर कळ्ळें तुका। हांव काय तें उलोवंक शकता आमच्या सुपेरियरा कडेन। हां सुपेरियरा कडेन उलोवंक जाय आनी मागीर तांकां सांगून डिसिजन घेवंक जाय। कळ्ळें तुका। सो ह्यो बसी हांगासर ज्यो रावतात पळय हेचेर तुमी कितें एक्शन घेता? एक्शन घेवपाक तांकां हांगा सांगलां तांकां कितले फावटी तरी आमी पळय सांगत आसता। कळ्ळें सांगत आसता तांकां। पण तांकां कितें तुमी चलन बीन मारता? फायन आसा? पण आतां अजून मेरेन तुमी फायन घेवंक ना? आतां म्हाज्या कडेन तें हांव नवीन आसा म्हाका काय खबर ना। तुवें आसतना म्हाका काय जाता म्हणजे हें तूं म्हाका हांव नवीन आसा हांव सांगत म्हाका काय तितलें हें। पण तुमकां अशी कितें इन्फॉर्मेशन दिलें की बाबा हांगासर ह्यो बसी? तूं पर्सनली तुजें कितें इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार दिवंक जाता न्हू तुका। पण तुमकां रायट आसा न्हू त्या बसींका हाडोवपाक? हाडोवपाक